पुलीस ट्रेनिंगेक गोंयच्यान दिल्ली गेल्ल्या 500 भुरग्यांचे हाल जेवपा खावपाची रावपाची बाबत वेवस्था जोर ओकारी हागवण 2 दिसात परिस्थिती जाग्यार घालता दिल्ली पुलीस प्रशासनाचे डीजीपीक उतर। कायदो पाळिनात धरल्यार बिंदास फायन भरतात ट्रॅफिक फायनीच्या जनतेचो एटिट्यूड एकाच दिसात ट्रॅफिक सेलान मारली 10,85,000 रुपयाची फायन। लोकसभा वेंचणुकेत युती पक्ष थारिल्ले नात वेंचणुके वेळार काँग्रेसी बरोबर रावता तो युती पक्ष म्हणटा गोंय काँग्रेस डेस्क इन्चार्ज एप्रिल मेरेन कार्यकारी समिती उपरांत लोकसभा उमेदवार। आरोशी रेल्वे अंडरपास करपाचे बाबतीत लोकांचे दुमत एक गट म्हणटा जाय दुसरो गट म्हणटा डबल ट्रॅकिंग करता जाल्यार अंडरपास नाका आमदार आंतोनान केले इन्स्पेक्शन। राज्यात 7 पंचायत वार्डांनी पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर सरकाराच्यो त्या वार्डांनी सोऱ्याचेर निर्बंध भारतीय विदेशी 3 सोऱ्याच्यो बाटल्यो बियरी गांवठी सोऱ्याच्यो 3 बाटल्यो बाळगूंक सूट। फ्रांसात शॅम्पेन तशी गोंयांत फेणी काजू आयला ब्राझीलांतल्यान मात काजू फेणीचो जीआय गोंयाकडेन म्हणटा जीएफडीसीची चेअरमॅन देविया राणे। दोन दिसांच्या प्रशासन तुमच्या दारी कार्यावळीक लोकांचो उफाट प्रतिसाद मुख्यमंत्र्याचो दावो येता त्या दिसांनी ह्या कार्यावळीचो खंय बरो परिणाम दिसतलो। पंच सरपंचांचो पगार वाडोवपाची बरोच तेंप मागणेचो जातलो सकारात्मक विचार प्रस्ताव सरकाराक धाडला होणा पंचायतीत गेल्ले कडेन पंचायत संचालक उलयली। कोलवाळे पोलिसांची बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार चलिल्ल्या कामुर्ले छापो रेवेसयत एक ट्रक जप्त बार्देसाचो मामलेदार पावलो सुवातीर चौकशी चालू। जमनी बळकावपाच्या केशीत म्हापसा फास्ट ट्रॅक कोर्टान मास्टरमाइंड विक्रांत शेट्टीचे दोनूय अटकपूर्व जामीन अर्ज मारले भायर आदले केशीत शेट्टी सध्या जामिनार। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 843 ॲक्टिव्ह केशी 5,389 गोंयांत नव्यो केशी 22 ॲक्टिव्ह केशी 85। दिसपट्ट्यो कोविड केशी 800 वयर फाटल्या 4 म्हयन्यांत सगळ्यांत चड केशी केरळ महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरातात सगळ्यांत चड केशी। खलिस्तानी समर्थक सिख लीडर अमृतपाल सिंगाक पंजाब पुलिसांनी पाठलाग करून धरलो पंजाबात आज दनपार मेरेन इंटरनेट बंद। कांय निवृत्त जुईज भारत विरोधी गँगाचे जाल्यात वांगडी भारताआड कोणेय गेल्यार ताचे मोल चुकोवचे पडटले कायदो मंत्री किरेन रिजिजूची शिटकावणी। आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीन विदेशी भूमीत भारताच्या राजकारणाचेर उलोवंक दिल्लो न्हयकार मोदी अदानी इशूचेर गृहमंत्री अमित शाह उलयलो काँग्रेसीन चर्चेक 2 पावलां मुखार येवचे आमी येता। नाशिक ते मुंबई शेतकऱ्यांच्या रॅलीत एक 58 वर्साचो शेतकार सोपलो 200 किलोमीटर चलत मोर्चा कांद्याक बरी रेट जाय शेतकऱ्यांचे रीण माफ करात म्हूण मागणी। गायक स्नेहदीप सिंग कालसीन फामाद केसरिया पद गायले 5 वेगवेगळ्या भाशेत प्रधानमंत्री मोदीन केली तोखणाय मोदीन इंस्टाग्रामार पोस्ट घालो एक भारत श्रेष्ठ भारत। वन डे क्रिकेट जावपाक लागल्या वाजाड्ड्यो 4 इनिंगाच्या फॉर्मेटात खेळोवपाक जाय म्हणटा आदलो क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर दिनेश कार्तिक म्हणटा 40 ओव्हरींची करात। टीम इंडिया ऑगस्टात आयर्लंड भोंवडेर खेळटले 3 T20 मॅची वन डे वर्ल्ड कपाचे नदरेन नव्या प्लेयरांची जातली शॉर्ट टेस्ट।
भारत आड ऑस्ट्रेलिया दुसरी वन डे मॅच आज. रोहित शर्मा पाविल्ल्यान भारताचे बळ वाढले. ऑस्ट्रेलियाक हरोवन सिरीज बळसात घालूंक भारताचो यत्न.